हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे? सजमत तुम सगळे बरे आहे म्हणून आणि आम्ही बरे आहे. आणि आमचं इथे किती कसं गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे? बरी आहे न्ही? एक्चुअली आज मातशें वच येयलो हां, तेका दिसता फोंडा दिसता ते तेव्हा सारको दोळ्यार माता. ओके, आनी आतां आमी येयल्ली तोशी काडपाक आनी तोशी काडली. ते तोशी आजी मेळ्ळें इतली एक पोती मेळ्ळ्या बारकेली आनी आतां एक बिया काडला आनी आतां एकलें येयला तशें काडून. न्ही गो, तुगे कितें मेळ्ळें? ते सो मेळ्ळें हें काडटा तेगेलो कित्याक तेणें हें मुखार तेणें गायलो हें वद्दां आनी वद्दां हे सायडी हांवें गायल्ली आनी थिंग आनी कोडे गायलो. थिंग वयता चोवपा, थिंग खबर ना थिंग सार गायल ना हें कांय गायल ना. कितें मेळटा जाल्यार चोवपा वयताय थिंगा आनी तशें घेवन येयलो. सो थिंगा वयताय चोवपा, चोया कितें मेळटा ती थिंगा. आतां आमी ते तशें काण येयली गारा आनी आतां ते हांव धुयतां. हय ए तुगे बॅटरी डावन जाली आं? आज मुगे इंट्राचें कळ्ळें आसता तुमकां मुगे कितें कॅपेसिटी आहा ती आज. एक्चुअली तुका सांगपा म्हळ्यार हांव म्हणून तशें काण येयलो तो जालो तेजे फाटल्यान हांवें सारकी बेड धरलोली आनी म्हाका आजून जायना. पूण आतां तेरे आसता ते तेशी हॉस्पिटला वयता एन्सू दोगांयनी. त्या एन्सूगे आमगे एन्सूगे म्हळ्यार आमी ती मागीर मातशी बरी ना हॉस्पिटलां आहा काल सान. सो तेका लागून तेजेर जेवण कितें तें आनी मोकडें जायना. म्हज्या जिवाक कितें जाता तें म्हाका खबर ना. सारकी तकली उसळटा आनी सारकी जात सारकी आतां तेशी तें जेवण दिवपा वयताय आमी. एन्सून केलां सगळें रांदिल्लें बीन म्हाका कांय खबर ना. सारको दोन आहलोलो. म्हाका केट गायला तूं रायस खा कित्याक पळय आपूण चिकन करता खंय. चिकना मीठ बी लायन दवर, चिकना मीठ लायन बी सगळें दवरलें मनशां फक्त ना. म्हज्या जिवाच्यान जायना जाल्यार सोंसो न्हिदलो मागीर. आतां पासून न्हिदोन आहलोलो तेणें उठयलो म्हाका. आरे जेवण दी हांवें ती मागीर हालो तें आतां उठलां. चोया तें जेवण दिना तें ती मागीर आनी मागीर कार मागीर सांगून तुमकां कितें तें. आनी येसांनी मातशें सुसेगाद कित्याक डेंगू आनी मलेरिया येसा चड हें जाल्लो आहा मातशा सिंजान भोंवय मातशा आनी मातशें जिवाचें कॅरूय घे. तूं म्हणटोली म्हाका पयलीं घे म्हूण हांव घेता. पूण हांव सारको अशें करून सद्या तेशें कोन्न ओके आहा. बट मातशें म्हाका रेस्ट जाय आहलोलें बी म्हाका हितून कितें येसा काम म्हळ्यार अशें करून लायक आमगे मातशें दिसा न्हिदोंकूय मेळ्ळो ना सारकें. तुमी म्हणटोलें कितें न्हिदो सारकें मेळना काय म्हूण. सो म्हगे प्रॉब्लम म्हाका खबर आहाय कितें जाल्लो आहा तें. सो तेका लागून म्हाकाय न्हिदपा मेळ्ळो ना. आनी आतां सद्या कॉलेजी बरी भिजोन येताय. पुन्हा आता ते पावत येयले हांवें. आनी तुमी म्हणटोली काल ब्लॉग कितें येयले नाका म्हण ते सॉरी म्हणटा म्हाका कालचे ब्लॉगा लागून. जालो काल तुमकां सांगलो पासून पयच्या ब्लॉगाचे काल पळयान दोश कोत्ता का तो म्हूण. काल सगलो होची गडबड जालो आमगेलो. ती मागीर बंद ना जाली. ते हॉस्पिटलाक घेवन धांवताय मागीर घराको एक सायडी लोक दोश करपा येयलो आहलोलो थिंगाय थंय. सो काल ब्लॉग काडपा आनी खंयच्या आनी चान्स मेळना म्हाका मागीर. सो तेका लागून काल ब्लॉग येयलो ना. तेका लागून एक सॉरी म्हणटा तुमकां. त्या मातशा काल मातशें गडबड जाली तेंय जालें सांग आतां.
वयता ते हॉस्पिटलाक पावले. सो आतां आय थिंक ती मागीर जेवण दिना आताय आनी हांव मागीर वयता सो मेळटा तुमकां. ओके यो पावस येता आतां. सो थंय आतां आमी हॉस्पिटलांत आयलें जेवपाक घरा आनी आतां आमगे केलां घरा कडेनसून केलो फ्रायड रायस घरा कडेच आनी बटर चिकन ऑर्डर करून हाडलां आनी कुकुंबर आनी ते चिकन फ्राय केलां घरा कडेन. तें जेवण जेयता आनी मागीर मेळटा. ओके सो आतां थंय टायम जालें सांची 4:30 आनी तुमचे कडेन चोयल्यार कळ्ळां आसतना खंय कित्याक बसलो तो. तेंचो म्हाका आज कोता स्क्रब फेशियल हेंचो फेशियल कोता म्हाका तेका पयर सांगलोलें हांव भायर वचोन फेशियल कोन्न येता म्हूण. मागीर तें सांगता नाका खंय आपूण घरा कडेन कोता थंय. सो तेणें सगळें तें हाडलो आहा तें प्रोडक्ट सगळो हाडलो आहा तेणें थंय आनी आतां हांव न्हिदोलां सारको बेडीचेर. ओके हांगा घायलो ना तें कितें आतां तें आख्या मागीर पडटा एक फावटी जालें गो. आतां हेंचो म्हाका कोता फेशियल. सो तुमी तें कितून कोत्ता तें. ओके स्टेप 1 स्क्रब न्ही गो. स्क्रब कोत्ता न्ही गो तूं आतां सांग मुगो कोण क्लेन्जर कोण मोठो खंय आम खंय कळटा. फेशियल 45 मिनिट्स ऐकला. फेशियल 45 मिनिट्स स्टीम भितून सारक फेशियल 45 मिनिट्स कोता हें स्टीम बी दोन मात स्टीम दिता तूं स्टीमा पासून दोन खंयच्यानी. आनी स्टेप 1 ना हें स्टेप कोताय तें स्टेप 1 सो ते स्टेप 1 जालो. सो पायप केलो तेणें आनी आतां स्टेप 2 जेल लावपाचें. लोटसाचे गोल्ड लोटसा गोल्ड हें गोल्ड जाता तो भांगरा जाल्यार म्हाका कोणूच चोवनात मागीर खंय गेलो कडेन. तो वर्सांनी फेशियल करता. सो ते आतां स्टेप 2 जालो कंप्लीट आनी आतां स्टेप 3
एश दिसता मसाज बरें जाता. सो तुम कोण घरा ट्राय करपाक कोताय जाल्यार ते एक्चुली ते स्टेप्स हांवें ते कन्फ्यूज जावन जावपाक काय ना ते पॅकेटाचे बरयलो आहा सगलें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3. ओके पयलीं स्टेप 1 आहा तें एप्लाय करपाचें मागीर स्टेप 2 मागीर स्टेप 3 आनी मागीर कोण स्टीम ओके फेस पॅक आनी मागीर लास्ट फेस पॅक आनी मागीर लास्ट फेस पॅक लावपाचें. ओके सो आतां म्हगे चलो ते स्टेप 3. तुम घरा कडेन पासून कोण ट्राय करपाक कोताय जाल्यार तुम फकत तें वचून हें हाडपाचें लायक कितें गो तें हिंग मेळटा मडगो फेशियल किट फेशियल कीट मेळटा ते फेशियल कीट दे म्हळ्यार दिताय जायत भाशेन आसताय तो तुम हाडपाचें लायक अदर फार्मासी पासून अर्द फार्मासी पासून मेळटा खंय. ओके तो रिजल्ट येना दिसती पडपा ना कित्याक आतां काम करपाक गेलें येल तो रिजल्ट रे फाल ना पर मातशें ग्लो येतलो आयज इतलो ग्लो येवपा ना. हें सेकंड टायम फेशियल न्ही रे हांव करतें स्क्रब इतलें पाड करता. हांव न्ही पयलीं स्क्रब फेशियल बी हिंग कोतालो सलोना कोतालो आतां थिंग कोना आतां फकत सामान हाड जाल्यार घरा कोन्न मेळटा म्हाका सगळें अशें करून. आनी इवन सलोना न्ही जाय सलोना 5 मिनटां बी अशें 5-10 मिनटां भितर सगलो फेशियल काबार कोताय. सो थिंग ते फास्ट कोताय कित्याक तेंगे आनी कस्टमर आसताय न्ही घरा आमगे बरो जाता ओके सुक्याचें वयल्यान फकत ते हेजे पॅकाचे पयशे किटाचेच. स्टीम घेवपा जुगाड सो आतां ते स्टेप 5 स्टेप 4 गेला हांवें स्टीम ओके आनी आतां स्टेप 5 ते ब्लॅकेट सायज काडपाचें अशें करून ते क्लीन अप करपाचें स्लो गो कोता कितें काय ते ब्लॅकेट्स आनी वायट सायड ते आतां ब्लॅकेट्स बी काडल्यो सगल्यो आनी तुम कोडे आतां चोयल्यार मातशें फेस म्हगे धोयास दिसत आसतलो न्ही गोरें जालें ना भिना काय मातशें ग्लो येयला फेसा. ओके आतां सगळी स्टेप्स जालीं आतां लास्ट स्टेप पॅक ओके सो आतां तें लास्ट स्टेप पॅक एप्लाय करपाचें आनी मागीर तें काडपाचें लास्टाक जुगाड सगळें आनी आमी सगळे जुगाडू कमलेश आलोले सगळें वस्तू वस्त आहलोल्यो पूण त्यो हेंचो नोडयल्याय त्यो हेंचो खबर ना 3.5 वर्सां न्हय तेगे मोंड गेले तेगे पयलीं आहलोले कित्याक ते पयलू सलोनाक काम करताले आनी तेदो तेका आहलोले सगल्यो वस्तू आतां कांय ना आतां थोडे तशें कोन्न आहाय हेअर स्ट्रेटनर आनी मागीर तशें कर्ल्स मॅशीन आनी तशें कोन्न आहा ते कडेन आतां तेका स्लो स्लो घेतो हांव तो परत ना रे ते पॅक एप्लाय करता. पेंटींग करता आमगे चोणा पेंटींग तुम कोणाक करपा जाय जाल्यार सांगाय पूण जुगाड मातशें काय करूंक पडटा आमगेलें कित्याक आमकां तेसो कांय ना आमगे इश्टीम बिश्टीम ते भाशेन आमकां बसपाक हजर पासून जाय बेडीचें ती काय बसा बॅड रेस्ट तुमकां बेडाचेर ना म्हणटा गो आनी कोणाकू मागीर कोण येत जालें कोणा नाका ब्रेक येयलो आतां आसूं त्याच्यानं स्पेशल केलं असतं राय त्याच्यान सुद्धा त्याने ब्लॉग राय म्हाका जादू केलो
कोणाक रे तो ते आता पॅक लाईन जालो आता अशी रावपाचें कितें कर तूं सुख पासून आतां सूख पासून अशी रावपाचें सो कितू मिनटांनी चुकत तें रोखडें सुख सो तुमकां सोमतो आतां मागीर मेळटा ओके सो पयलें सारकें सुकयता सो आतां थंय टायम जाली 8:30 आनी आतां आमी थंय भायर सरता वचपाक काजरा घराको मातशा हिंग मातशें आमी पयस पावूं जाय म्हूण घराको ब्लॉक आनी काडलो ना सोमतो गाडी आमी पयस स्टार्ट करताय सो आतां आमी थंय वेडिंग वचपाक भायर सरले आनी आमकां वचपा जाय क्लब हार्मोनिया मारगांव सो थिंगा आहा वेन्यू सो थिंगा वयताय आमी थंय आनी हेंचूय आहा म्हणजे बाबा हेंचू दोगांयनी वयताय ते हेंचू सो आमगे मातशा टायम जालो आमकां हें भायर सरपाक न्हेसत म्हळ्यार कित्याक सदां टायम म्हळ्यार आज टायम जालो पयलीं तूं म्हणटली फेशियल कित्याक कोत्ता काय म्हूण सो तें कोन्न आमगे जालोलें सो मागीर आमकां आनी काम पडलें आमगेलें तुमकां कोडे खबर आसतली आमकां फाल्यां आहा बाल टीम आमगेलो म्हगे तित्यागे चेडा गेलो थंय गेलो सो आमी मातशा मागीर थिंगा काम पडलें आमकां आनी एक सायडी आमगेली ती मागीर बरो ना सो ते एक वयचपा पडटा थिंगाय तेंगाय तेंय हें आहा सिट्युएशन सो आय होप सगळें हाल म्हळ्यार बरो जाल्यार पूण म्हूण आमी मागताय कित्याक ती मागीर बंद हॉस्पिटल आहा तुमकां सांगपा म्हळ्यार सो ते व्हरपाकूय मेळना आमकां फाल्यां ते गे बाल्टीम बाबा गे बाल्टीम व्हरपाक मेळना कित्याक ती हॉस्पिटल एडमीट आहा सो मातशें प्रॉब्लम जालो आहा आमकां हेसांनी सो मातशें हेसां मातशा म्हागाय सो ते पासो मातशार मागाय तुमी बीन आमी मागताय सो प्लीज ते पासो हें करे तेका लागून तुमकां एवढो म्हणोचोय डेंगू आनी मलेरिया मातशा सिंधान हेसां वारलो आहा मातशा सिंधान रावय म्हूण कित्याक हिंगा बोड्डाकूय जायत्यो केसीस आहाय खंय आनी आज आमगेली ती सेम केस आहा सो प्लीज तुमी मातशा सिंधान ओके आनी तूं म्हणटलें आमगे टेस्ट कराय म्हणून आमगे सगळें टेस्ट केलें कित्याक आमगेलें थिंगा एक पार्ट तेंगे न्यूज पावल म्हणटरी ते घराक वयले आमगेले आमगे ब्लड सॅम्पल बी घेवन गेले ब्लड सॅम्पल घेवन गेले आमगे आख्खें घर हें केलें म्हणजे ते हें मातायचें वखद मातायचें सो तें माला स्प्रे केलें आख्खें घरां बीन सो तें सगळें जालें आमगेलें ओके सो आमगे सेफ्टी आमकां रेडी आहाय सो तुमी बी मातशें एक टायम मातशें सेफ्टी राव कित्याक हेसांनी मातशें सारकें क्लीन करें घरां भायर बीन कित्याक आतां स्पेशल उदक बंद स्पेशल हेसां पावसा अशें करून एक कोट्टी पासून अशें करून उदार उल जाल्यार तितून बंद उल जाल्यार आख्खें मागीर किम्स येताय सो तेका लागून मातशा सिंधान हें करें सो तेका लागून तेंचे म्हणटा तुमकां आनी कांय न्ही ओके सो चोया आतां आमी कितले फावत येता एक्चुली आमी रोखडी येवपा आसलोलीं रोखडी येतोलीं बीन कित्याक हालें सकाळीं बेगीन उठपा जाय हालें जायत काम आहाय कित्याक अजें व्हरपा आहा कित्याक ती दोश काल दोश केलो न्ही सो ती पॅक करपा ती हांव चोयना पासून थोडो हांव चोयन येयलोलो मातशा मुई येयलो त्यो कोण हांव सायडीक आनी अशें करून क्लीन हय त्यो पावले येयलोली बेश्टी घडोवली ती आतां एक घडोवया म्हणटरी सो हांव घरा मनीसूय ना जाल्ली सो कोण ना जालो मनीस बी ना जालो तेंगे आनी कोण ना हिंगा सो तेका लागून आमकांय मातशें अशी तशी धांवपा पडटा ओके सो काल पासून ब्लॉग तेका लागून येवना काल तुमकां हांव सांगताचय सो कालचो ब्लॉग येवपा कारण टच येयना जावपा कारण टच कित्याक काडपा मेळ्ळो ना कित्याक आनी हितून ब्लॉगां काल न्ही हांवें दोश काडलो दोशी व्हिडिओ काडलो हांवें व्हिडिओ म्हळ्यार फूल न्हेसोवन बी लास्ट एक व्हिडिओ काडलो बारकेली क्लीप काडलोली सो ती घातो तुमकां चोय तुमी बीन ओके सो एक क्लिपी फाटल्यान घातलो ओके सो तुमकां हें कळपा हे दोशी हे एक क्लिपी फाटल्यान तो व्हिडिओ घातलो दोशी क्लिप आनी सांगाय केशी आहा ती दोश केस करून न्हेसली ती आनी आउट ऑफ 10 तुमी कितू रेटींग दिताय तें चोया न्हेसोवपा न्हेसोवपा मोविनान एकल्यान कशें येयलें आनी सायडीन आहल्यो बायलो आहल्यो पण आत मोविनाय चड आहा साको हांवें न्हेसयल्या बट तें म्हाका हेल्प केलां दिवपा ओके जेम्स कलरींग दिवपा मागीर पोलोज दिवपा मोडन दिवपा सो तेमी सगळ्यांनी हेल्प केलो म्हाका ओके आनी तूं म्हणटा हांव नासलें हांव रांदतालें म्हगे कॉन्ट्रॅक्ट रांदपा आहलो कित्याक ती मागीर बरो नासलो न्ही मागीर हेंचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो रांदपा एक्चुली आमी दोगांय गेलो रांदपा कॉन्ट्रॅक्ट आहलोलो
आमी दोगांय रांदतालीं मागीर ती न्हेसोवपा टायमाचेर मागीर तेका नुस्तें फ्राय करपा उरलोलें कित्याक बायलांकूय तेंका जेवण घालपा जाय आसलोलें तेका म्हळें तूं नुस्त्या भायर हांव न्हेसयता म्हूण एकलो मागीर तेमी म्हाका हेल्प केलें हांव न्हेसयता आसतना सो मागीर जालें ओके सो आतां आमी वयताय काजरा वयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो आतां मातशें टायम जाता सो वयताय सो आतां ते वेडींग जालें काबार म्हळ्यार चाललो आहा आमी वीश केलें आनी भायर सरलें कित्याक आमकां फाल्यां म्हाका उठोन आलें आनी फंक्शन आहा आनी फाल्यां आनी काम आहाय सगळीं फंक्शन आहाय ऑगस्ट येत म्हळ्यार फंक्शन ना सो तेका लागून वयताय बेगीन घार वयताय सो आतां समतो घारपा म्हणटरी मेळटाय तुमकां सो थंय आतां आमी पावलें घारा आनी सद्या टायम जालें घरा वत म्हळ्यार टायम न्ही इकर जालें सारकें ओके आनी आतां ओके तुमकां पयलो न्ही एनसीगे लूक दाखयता आयचो यो गो कित्याक एवढो तुमकां सारको पळोवपाक मेळना न्ही सो ते सायडीन मातशें दाखयना आज मातशें एंगल चेंज केला कित्याक ते सायडीन मातशें मेस आहा एनसीगे लूक चें बस आतां टीन टिरी टिनी टिरी हो ड्रेस गेला कितें आसल गो अजून जाता तेक तो कोण गेल्लो ओके हो ड्रेस न्ही तेगे केडना फर्स्ट बद्या गेल्लो पूण आजून घात ते कित्याक आनी न्ही म्हाका असो बस होता तेजे लायक एश कोन्न शूट जाता बरो लायक शोल्लो बड्डे म्हणटा हांवें फोटोशूटा आनी शोल्लो मागीर फोटोशूट करतना मागीर ड्रेस पिड्या जालो वोसा असा 5 वचोन ड्रेस घेवन येयलो आनी केडेना थिंगेलें मागीर सो आनी एक सांगपा इसलो न्ही सो आमकां विडियो काडूंक पडलो आज न्ही आज वेडिंगा सबस्क्रायबर्स मेळ्ळी सो बरें दिसपालें थँक्यू सगळ्या मेळटा तेन्ना जाप करता तेन्ना लायक बरें दिसता तुमकां सगळीं जाप करपा येताय आनी लायक सांगताय आमकां आमगे ब्लॉग चोयताय म्हण तुमी सो आम तुमगे सबस्क्रायबर बी म्हणटा तेतून आमकां बरें दिसता आनी थँक्यू सो मच तुमकां मेळ्ळें म्हणटरी आमकां जायत बरें दिसता म्हापशेचो कोण तरी एक डीजे कोणचो एक थँक्यू तुका म्हापशे हो सारको खबर ना तुगे एक्झॅक्ट इतर लोकेशन बट थँक्यू लायक कजनान सांगला लायक तूं आमगे ब्लॉग भिजयत म्हण थँक्यू तुका सो थँक्यू ओके पासून स्टोरी आहाय ड्रेसा पासून ओके सो आतां येयलें न्ही घरा येतोय म्हागे कितें म्हाका शोलो रूप जायना रेडीमेडरी चेपन घालूंक मेळटा तो कितें हेजे एवडोत न्ही लोकोटू स्ट्रेचेबल आसात शोलो रूप 1 म्हयनो पासून रूप टायम ओके सो आयचो ब्लॉग आमी हिंगा काबार कोताय आनी सोदता तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो आसता म्हूण आनी जर तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक कराय आनी चॅनलाचेर कोण न्यू आहाय जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनी मेळ्यार नेक्स्ट विडियो टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट आनी मोग आसूं